गोयचे गृह खातें सध्या पुलिसांचे फिटनेस तपासता। म्हाप पुलीस खात्याच्या सुदारणांकडे फाटली कांय वर्सां साप्पत दुर्लक्ष जालां। युटिलायझेशन सर्टिफिकेटा प्रमाण 2011-12 वर्सा केंद्रान पुलीस फोर्साच्या अर्विलेकरणा खातीर दिल्लो निधी एकूय पैसो वापरनासतना गोंयान परतो धाडला। असली 14 राज्यां आसात। हाका लागून केंद्रीय गृह मंत्रालयान पोरू राज्याचो हो निधी 800 कोटी वयल्यान 300 कोटी मेरेन म्हळ्यार सुमार 63% उणें केला। सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ल्या सुदारणाच्या बाबतीनूय गोंयांत हीच परिस्थिती। पळयात रिपोर्ट। केंद्राकडच्यान पैसे येनात म्हणून राज्यांचे नित्याचे रडगाणे चालू आसा, मात पैसे मेळ्ळे तरी राज्यां तांचो विलो लावंक शकनात। गोंय ताका अपवाद ना, म्हणल्यार सुमार 14 राज्यांनी हे निधीचो विलो लायिल्लो ना। हातूंत गोंया सयत महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, हरियाणा, जम्मू काश्मीर, सिक्कीम, त्रिपुरा, नागालँड, मिझोराम, मेघालय, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश ह्या राज्यांनी केंद्राच्या निधीतलो एकूय पैसो मोडिल्लो ना। राज्यांनी धाडिल्ले युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां प्रमाण केंद्रान दिल्ले 800 कोटींतले फकत 215 कोटी म्हणल्यार फकत 27% निधीचो विलो लायला। हाका लागून केंद्रान पोरू निधी उणे करून फकत 300 कोटी दिल्यात। पुलीस खात्याचे आधुनिकीकरणा खातीर हो निधी दितात। पुलिसांक गाडयो, संपर्क यंत्रणा, सर्वेलन्स यंत्रणा, आधुनिक शस्त्रास्त्रां, प्रशिक्षण, नवी पुलीस स्टेशनां, आउटपोस्ट आनी बॅरेक्स उबारपाक हो निधी दितात। केंद्रान दिल्ले पैशाचो विलो सारको लायनात। सुप्रीम कोर्टान 7 वर्सां फाटीं पुलीस खातें राजकीय हस्तक्षेप मुक्त जावचे म्हूण करपाक सांगिल्ल्यो सुदारणा अजूनय चालीक लागिल्ल्यो नात। कोर्टान राज्यांक 7 गजाली करपाचो आदेश दिल्लो। राज्य पुलीस सुरक्षा आयोगाची स्थापणूक, सरकाराचो पुलिसांचेर नाका थंय राजकी दबाव येवचो न्ही म्हूण, एखादे गजालीचेर पुलीस खात्याचें धोरण थारावपा खातीर, पुलिसांचे कामगिरीचो नियाळ घेवपा खातीर, DGP आनी हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक एखादे सुवातीर कमीत कमी 2 वर्सां पोस्टिंग, कायदो सुवेवस्था आनी तपास हे खातीर पुलिसांचे फाटे वेगळे करचे, पुलिसांच्यो बदल्यो, बढत्यो, नियुक्त्यो आनी हेर गजालींचेर निर्णय घेवपा खातीर पुलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड, लोकांच्यो पुलिसा विशीं कागाळी हाताळपाक पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी। गोंयचे गृह खातें सध्या पुलिसांचे फिटनेस तपासता, मात सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ले हे 7 गजालींतल्यो 1-2 गजाली सोडल्यार गोंयांनी चडशा गजालींक आजून हात घाल्लो ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। वजन, माप आनी MRPचेर व्हॅटांत बरेच पसरकार सरकाराक मोठ्या प्रमाणात तोपी घालतात म्हणपाचें उक्ताडार आयलां। फाटल्या वर्सा नवें सरकार आयिल्ल्याक वजन माप खात्याच्यो पसऱ्यांचेर धाडी 3 पटींनी वाडल्यात आनी फायनीची येणावळी वाडल्या। 2008 सावन वर्सुकी 400-450च्या घरांत आशिल्ल्यो धाडी फाटल्या वर्सा 1,500 तेंकल्यो। 5 वर्सांत खात्यान धाडी घालून 7 कोटी 97 हजाराचो गल्लो जमयलो। फायनीची येणावळी 85% वाडल्या। पळयात हो रिपोर्ट। वजन, माप आनी MRPचेर बरेच पसरकार गिरायक आनी सरकाराकूय मोठी टोपी घालतात। परिकार सरकार 70 सावन लिगल मेट्रोलॉजी खात्याच्यो पसऱ्याचेर धाडी 200% वाडल्यो। त्याच बरोबर फायनींतल्यान येवपी येणावळूय 85% वाडल्या। 2008-9 वर्सा खात्यान पसऱ्यांची 6118 इन्स्पेक्शनां केल्लीं। 2011-12 तो आंकडो 6903 मेरेन पावलो, मात परिकार सरकार येतकीच तो आंकडो 7375 पावलो। मेट्रोलॉजी खात्याच्या धाडीचो आंकडो 200% वाडलो। 2008-9 490 धाडी, 2009-10 407 धाडी, 2010-11 769 धाडी जाल्यार 2011-12 474 धाडी मारल्यो। 2012-13 म्हणल्यार फाटल्या वर्सा ह्या खात्यान 1477 धाडी मारल्यो। फायन वाडल्या। 2008-9 फायनींतल्यान 7,91,000 येणावळ जमिल्ली। 2011-12 तो आंकडो 10,42,000 मेरेन पावलो। नव्या सरकारात धाडी बरोबर फायनीच्या आंकड्यातूय बरीच वाड जाल्या। पसरकारांक मारिल्ल्या फायनीची येणावळ 85% वाड जावन 19,26,000 रुपया जाल्या। फाटल्या 5 वर्सांत लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान फायन व्हेरिफिकेशन फी आनी बाकीच्यो फी धरून 7 कोटी जमयल्यात। 2008-9 1 कोटी 5 लाख, 2009-10 1 कोटी 10 लाख, 2010-11 1 कोटी 24 लाख, 2011-12 1 कोटी 83 लाख, 2012-13 1 कोटी 77 लाख, वट्ट गल्लो 7 कोटी 97,000 रुपया। पसरकाराच्या पावंड्यार गळटी आशिल्ल्यान सरकाराची व्हॅट येणावळ हेर करांचे तुलनेत जाय तितली वाडना। ही गिरायक आनी सरकार दोगांयकूय टोपी। सरकारान वजन माप खात्या वरवीं नेट लायिल्ल्यान ही परिस्थिती उक्ताडार आयल्या। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार।
दिवचलच्या हॉस्पिटला वेल्यान भलायकी मंत्री आनी दिवचलचो आमदार नरेश सावळाचें बरेंच पेटलां. दिवचल हॉस्पिटलाचें सध्या केलां तें सुदारीकरण म्हळ्यार दिवचलकारांचो अपमान. ह्या अपमाना खातीर भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान राजिनामो दिवन मंत्रीपद सोडचें अशी मागणी दिवचल बचाव अभियानान केल्या. हॉस्पिटलाचें सुदारीकरण बेगोबेग केलें ना जाल्यार उपासाक बसतले अशी शिटकावणी अभियानान दिल्या. त्या वेळाचे माजी आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या सहकार्यान बिल्डींग उबी जाली. आयज येदी व्हडली सुसज्ज बिल्डींग जी आसा त्या बिल्डिंगेचे गोंयचे आरोग्य मंत्री पार्सेकर हांच्यांनी उद्घाटन केलें आनी हे उद्घाटन करता आसतना केवळ एका बिल्डिंगेसून दुसऱ्या बिल्डिंगेन जी आमच्या हॉस्पिटलाची शिफ्ट केली हाका उद्घाटनूय म्हणूंक शकना त्या बिल्डिंगेचे. हे अपग्रेड हॉस्पिटल न करून आयज बिचोलकार आनी मयेकारांचो आरोग्य मंत्र्यान केल्लो हो आमचो अपमान आसा. ताज्या बद्दल डिचोरी बचाव अभियानचे आमी सगळे जाण मागता की आरोग्य मंत्र्यान ह्या संबंधी आपलो राजिनामो दिवचो म्हणून. वेळ पडल्यार आमी रस्त्याचेर उतरतले, थंय जर आंदोलन करचें पडलें आमरण उपोशणाक सुद्दां आमी वचपाची आमची तयारी आसा. ते हॉस्पिटल बिचोलकारांची गरज आसा, मयेकारांची गरज आसा आनी साखळेकारांची गरज आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.